Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काल दनपारा हांगाच्या SGBIT ह्या इंजिनियरिंग कॉलेजीचो सिव्हिल इंजिनियरिंगचो विद्यार्थी हार्दिक प्रवीण परमार 22 वर्सां हो तिलारी हांगाच्यान 40 किलोमिटरचेर आसलेल्या तिलारी डॅमांत बुडून मेला. काल सांजे 5:30-6 वरांच्या सुमाराक पुलिसांनी बेळगांव पुलिसांनी ताची बॉडी रिकवर केली आणि हांगाच्या सिव्हिल हॉस्पिटलाच्या मॉर्गा भितर दवरल्या. ताच्या विद्यार्थ्यांनी आणि ताच्या पालकांनी सांगले भशेन तो काल दनपारां गेलो आनी पेंवपाक गेलो आसतना तो परतो आनी एक फावट येयलो. ताका भायर काडलो बुडटा आसतना, पूण तो आनी परतो आनी भितर गेलो आणि थंयसर तो काही क्षणां भितर बुडून मेला. आयज हांगा ताच्या बॉडीचे पोस्टमॉर्टम जातले आणि सादारण 3-4च्या सुमाराच्या हांगाच्यान बॉडी ती गोंया व्हरतले. ताच्या बापायन आनी ताच्या नातेवाईकांनी सांगल्या भशेन प्रवीण हो बरे भशेन पेंवतालो आनी बरो विद्यार्थी आसलो. तरी आसतना तो कसो बुडून मेलो हो तांकां एक प्रश्न पडला. बेळगांव पुलिसांनी हाचेर पुराय चौकशी करची अशी तांणी विनंती केल्ली आसा. ताचे विद्यार्थी ताचे मित्र हांगा एकठांय जाल्ले आसात. आता साधारण 4:30च्या सुमाराक ताची बॉडी हांगाच्यान बेळगांव व्हरतली. काल आमकां सांजचो एक 5:00 हांगा आमचो भुरगो हांगा शिकतालो. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव बलवंत सोलंकी. बापूय? आनी तेजो जो भुरगो हे जालो तेजो बापूय प्रवीण परमार. आनी काल आमकां कॉलेजीच्यान सांजचो फोन येयलो एक 5:00 सुमार की 4 भुरगे अशे तिलारी वॉटरफॉला कडेन न्हांवूंक गेल्ले आनी ते मिसींग आसा आनी तेतून तुमचो सुद्दां एक भुरगो आसा जाल्यार तुमी हांगा या म्हणून मागीर आमी काल रातचे भायर सरले थंयच्यान 7:00 सुमार आनी आमी हांगा 10 सुमार पावले. हांगा पावून मागीर आमी बॉडी आयडेंटिफायड केली जाल्यार ते सारके असले. आनी मागीर हांगा जे भुरगे HOD जे आसलो कॉलेजीचो तेणे आमकां जे सांगले की बाबा 4 अशे भुरगे थंय न्हांवूंक गेल्ले. एक अरावंड 10 सुमार हांगाच्यान भायर सरले बेळगांवच्यान आनी थंय एक 12-12:30 थंय पावल्या आनी थंय मागीर ते भितर गेले उदकान आनी थंयच्यान जे आमकां ते फ्रेंडान ते सांगले तेच हांव तुमकां सांगूं शकता की ते फ्रेंडान आमकां सांगले की तो पिवंक फुडें गेलो वॉटरफॉला कडेन आनी थंय फुडें वचोन तो डुबोवंक लागलो. तो डुबोवन आनी हेल्प करूंक सांगूंक लागलो म्हणून आनी तेजो दुसरो एक फ्रेंड ताका वाचोंक गेलो. ताका वाचयलो सुद्दां म्हणटा आनी धरून फातराचेर बसयलो. विचारलें ऑल रायट म्हटल्यार तेणें म्हटलें येस बरें आसा कांय ना. आनी मागीर तो तेजो फ्रेंड कुशीक दुसऱ्या फातरा कडेन बसोंक गेला. इतक्यान हो हेणें परत जंप मारून गेला तशें तेंचें सांगपाचें आसा. जंप मारून जे उदकान गेला न्हू तो मागीर वयरूच येवंक ना. तुमकां केन्ना कळ्ळें हे? म्हणजे जे आमकां हे आसा ते काल रातचे हांगा येवन मागीरूच 10:30-11 राती. हय. तुम्ही हांगा सकाळी पावले? हां सकाळी पावले हांगा तुमी? ना आमी काल रातचे हांगा राती पावले हांगा. आमी थंयच्यान 7:00 भायर सरलेले राती पावले आनी हांगा सकाळी हांगा रातचे 10 आमी हांगा आसले. पोस्टमॉर्टम उपरांत तुमी बॉडी व्हरतले गोंया व्हरतले? हय. केप्याक खंय गावते? कावरे केपें. कावरे केपें थंयसर व्हरतले? ओके.